18 ते 22 सप्टेंबर खासा संसद अधिवेशन जाता। ह्या अधिवेशनाक हाजीर रावूंक बीजेपीन सगळ्या पक्षांच्या खासदारांक व्हीप काढला। अधिवेशनाचे महत्वाचे चर्चेन वाटेकार जाऊन सरकारच्या भूमिकेक तेको दिवचो म्हणून व्हीप। ह्या 5 दिसान वेगवेगळ्या महत्वाच्या बिलांचेर चर्चा जातली। बिलाय पास जातली। पयल्या दिसा संविधान सभा दवरल्या। संसदेच्या 75 वर्साच्या प्रवासाचेर चर्चा जातली। संसद सुरू जावपाच्या पयलीं सगळ्या पक्षांची बसका। बसकेत संसदेतल्या अजेंडाचेर चर्चा। 19 तारखेर म्हळ्यार चौथी दिसा नव्या संसद भवनात ऑफिशियल शिफ्टिंगाची कार्यावळ जातली। अधिवेशनात मुख्य वेंचणूक आयुक्ताचे तशेंच बाकीच्या वेंचणूक आयुक्तांच्या नेमणुके विधेयक येतले। ॲडव्होकेट अमेंडमेंट बिल 2023 या अधिवेशनात येतले। लोकसभेच्या बिझनेसात पोस्ट ऑफिस बिल 2023चोय आस्पाव आसा। 5 दिसाच्या अधिवेशनात निमण्या 3 दिसा ह्या बिलांचेर चर्चा जावचो यत्न आसतलो। मजगती उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडान नव्या संसद भवनाच्या गजद्वारार तिरंगो उबयलो। संसदेत देशातल्या महत्वाच्या इशूंचेर चर्चा जावची म्हणून काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधीन प्रधानमंत्री मोदी पत्र बरयलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।